As a MLA, after I got elected in 2022, I have done my part of speaking and of making sure that we get stills, but आम स्टिल्स मेळना आणि स्टिल्स मेळना जावन गेले त्या पावसाक ह्या पावसाक बाणाल कितको बुडवता आणि कित डिजास्टर जाता ते सगळ्यांक चोयलो हा. सगळे खबर जालो हा की 19 डिसेंबर हो वेस्टर्न बायपास इनॉग्रेट जावपा म्हूण पूण MLA ऑफिसा सांगलो ना, पंचायतीकूय सांगलो ना आणि म्हाका स्वता हिंग ट्रान्सपोर्ट आनी तांकांय अजून खबर ना. सो 19 2 दिसां भितर हे इनॉग्रेशन जातलें जाल्यार आमकां खबर ना. But we have done a joint inspection today. We have called the panchayat, we have called the locals, we have called the farmers, electricity department, PWD highway, PWD state, transport हा, MVR हा, contractor हा आणि SP traffic हा. So हे सगळे आपयन आमी लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दिलो की कित कित करपा जाय. अंडरपास हा पोंदा लायट घालपा जाय, सगळे सर्विस रोडा रम्बलर्स घालपा जाय, सेफ्टी सायन्स घालपा जाय, स्पीड लिमिट्स घालपा जाय आणि सायड लायट्स घालपा जाय तुगे हेजे. प्लस वॉटर क्लॉगिंग जाता. वॉटर क्लॉगिंग एक इश्यू आमगेलो थिंगा ड्रेनेज सिस्टम दाखोवपाक जायत जावन लोकल्सान येवन ड्रेनेज सिस्टम तांकां सजेस्ट केलो. त्या सजेशना प्रमाणे तेमी तो ड्रेनेज सिस्टम मारला. सो तो तेमी म्हाका सदां एक्सप्लोर करपा जाय सारको उरोंक तो हिंग ड्रेनेज सिस्टम कांय केलो ना. सो हो ड्रेनेज सिस्टमा लागून तांकां सांगलो हा दॅट दे हॅव टू पुट दीस डावन आणि दे वूड सजेस्ट दॅट दे वूड कम अगेन मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट मॉन्सून अँड फायंड अ सोल्युशन. कित्याक अजून तेमी सोल्युशन गायल ना.